सारखो घे बिलकुल घे सारखं ताट सगळं कर शशी गावकर जाणटाक म्हणजे मातशें सिटार बसयल्या कसो न्हू सिटार कितें शीत घड करूंक ना मरे कितें शीत घड बरो म्हणून पावसाचे सांगतो हां सांग रे नाल्यार मागीर हांव उरतालो तुजी भाशण आयकपाक कितें सांगतलो तें तितून वचत म्हणटा आयकूंक म्हणजे उरतलो सांग म्हणटा कितें उरतो कितें सांगतलो हे जे आमचे जेवणी आसा पळय जेवणी आसा ती पूर्वजाच्या पयलीं आसा ती परंपरा आमी भुरग्यांनी आतां ही चालू दवरली आसा आनी तशीच बरी भशेन ती चालू करून जेवीन आमच्या जो आमचे जे साथीर आसा मामा आसा केळबाय आसा तेंच्यांनी ती चालू दवरूंक जाय आनी भुरग्यांक कसलीच आनी कसली वायट बुद्द जावं कसली हे दिवंक जायना म्हणजे परंपरा पळय आमकां पुर्वजांनी करून दिले धडो बांदून दिल्लो आसा पळय तीच चालू आसूंक जाय कित्याक लागून हे करता हे आमच्या पुर्वजांनी करून येयल्ले आसा आमकां भुरग्यांक म्हणजे सांगलेलें आहा आमकां हे जे कितें जेवणेचे ते कित्याक लागून केल्ली आसा पळय ते आमी कांय सांगूंक शकना कित्याक लागून केल्ली म्हणजे हो एक म्हाका अनुभव आसा कितें हो एक पुर्वजांनी धडो बांदून दिल्लो आसा आमकां धडो बांदून दिल्लो आसा ते तुमी चलया जाल्यार ह्यो जाणट्यांनी आयज 7वी भयणीक शब्दां घेवन 8व्या खेतोबाक शब्दां घेवन हो हांगा जेवणेचो कार्यक्रम कुमारड्या थळान शेट पिळगी करता ती बरे भशेन करून आमी वार्षिक नेमा प्रमाणे ज्या जाणट्यांनी आमकां दाखयला त्या प्रमाणे हे परंपरा आमी चालू दवरल्या आतां फुडें आमच्या भुरग्यांनी ती चालू दवरपाची आनी तेजो लाभ घेवपाचो. श्री सातेरी मायेक वंदन करता आनी हो जो हांगासलो आयज जेवणेचो कार्यक्रम शेट पिळगी आनी कुंभारवाडा ग्रामस्थ ह्या लोकांनी पार पडलेलो आसा तेन्ना आदी माया आदिशक्ती मूळ माया सातेरी आनी मया ग्राम जोडणारी 7 जाणी भयणी 8वो खेतोबा अशे तरेन आज सगळो देवरथ आनी ह्या देवरथाच्या कृपेन आज मया ग्रामांतले जे कुंभारवाडा स्थळांतले जे शेट पिळगी आनी आयज सगळे पूर्ण कुंभारवाड्या स्थळांतले जे ग्रामस्थ जे आसा ते हांगा आयज येवन ह्या वंड्याकाराच्या स्थळान येवन आयज हो जेवणेचो कार्यक्रम पार पडटा तेन्ना हो कार्यक्रमाचो एक उद्देश असो आसा की पूर्व परंपरेनुसार जे चलोन येयल्ले आसा जाणट्यांनी आजो पणजो जे कोण जावन गेले तेंच्यांनी आमकां ही रूढी परंपरा दाखोवन दिल्ली आसा आनी ही परंपरा अशी म्हटल्यार की जे गांवचे जे आसा हे संरक्षण जावचे संरक्षण अशें की रोगराई ज्यो आसा जे दृश्ट प्रवृत्ती जी आसा ह्या ग्रामान प्रवेश करच्यो न्हू त्या प्रमाणे आयज हो महामारीचो जो कोरोनाचो जो हो प्रसंग येयल्लो आसा सबंद अख्ख्या जगात ह्या जगाचेरूय हो सगळो देवरथाची कृपा दृश्टी दवरून ह्या कोरोनाच्या महामारी पासून ह्या गांवचे संरक्षण जावचे म्हणून आमी त्या देवरथाचो ते जे कोण जाग्याकार जे ग्राम देवता जी आसा आनी जे जाग्याकार म्हणून जे गांवाचे संरक्षण करपी जे आसा ह्या संरक्षण करपी ग्राम देवतेक आमी आयज उगडास करून तेंचो भोवमान जो आसा हो सगळ्यांच्या सामुहीक पद्दतीन तेंचो भोवमान तांकां अर्पण करता आनी प्रत्येक भावीक भक्त जो आसा ज्या ग्रामान त्या ग्रामान जो रावपी जो आसा पळय त्या ग्राम देवते कडेन किंवा त्या जाग्याकारा कडेन आमी मागता की देवा तूं आमचें हें संरक्षण कर तुजो जो मान जो आसा पळय वार्षिक नेमाचो जो हो मान जो आसा आमी तुजो उगडास करून यथामती यथाशक्ती तुज्या चरणा कडेन अर्पण केल्लो आसा तेन्ना हो तूं पावन करून घे आनी असो तरेन हो भोवमान जो आसा हो जो आमी वार्षिक नेमा प्रमाणे तेज्या कडेन दिलो वयता
आणि सगळ्या देवाकडे मागता की ह्या गावाचे प्रत्येक भाविक भक्तांचे ग्रामान रावपी जो प्रत्येक जो कोण जो रहिवासी जो आसा तेंचे बरे भशेन संरक्षण कर आणि अशीच ही रूढी परंपरा जी आसा पूर्व परंपरेनुसार ह्या भुरग्या बाळा पासूनय फुडें चालू दवर अशें हांव तेंच्या कडेन देवरथा कडेन मागता देवा कडेन मागता त्यांचो कृपा आशिर्वाद आमकां सगळ्यांक मेळचो आणि आमचे ह्या रोगराई पासून किंवा दृश्ट प्रवृत्ती ज्यो आसा ह्यो ग्रामान येवच्यो न्हू तेज्या पासून आमचें संरक्षण मागता अशे तरेन आमी सगळ्या देवा कडेन प्रार्थना करता आणि हो तेजो भोवमान दिवन आमी ही आयज ही जेवणी संपन्न करता. एक काम करूया सगळं घरला घ्या सामान काय म्हणून